गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री सदां म्हणटा की ईज ऑफ डुईंग बिझनेस. हांवें सदां म्हटलां की ईज ऑफ डुईंग बिझनेस एम्प्लिफायड. पूण त्याच बरोबर ईज ऑफ डुईंग बिझनेसान आमकां एक मेकॅनिझम दवरपाची गरज आसा. एक 2 सेकंड घेता. मेकॅनिझम दवरपाची गरज आसा की फक्त डिसेंट्रलायज केलें म्हणून करप्शन डिसेंट्रलायज करपाची इच्छा ना म्हाका. म्हाका एक मेकॅनिझम जाय. आयज कोणी कितेंय सांगू, मेकॅनिझम असल्या शिवाय आमी ते तरेचे गोष्टी आनी कंट्रोल मेकॅनिझम आमी दवरूं शकना. ईज ऑफ डुईंग बिझनेसाचो अर्थ ना की आमी ऑफिसरा कडेन दिले आनी तो ऑफिसर योग्य तरेन पाळटलो म्हणून. आयज जे घडटा हे सगळे इन कनायवन्स विथ ऑफिसर्स अँड पॉलिटिशियन्स, ह्यो सगळ्यो गोष्टी जे घडल्या. आनी मुख्य म्हणजे कितें आहा की आयज तुमी जेन्ना सांगता की हे सगळे गोष्टी जे घडटा, जे कितें आमी काम करता, जे पयल्या पानार येता, हे सगळे गोष्टी गोंयचे जनतेचे खंय तरी हृदया कडेन असलेलो ह्यो विशय. आयज इकॉलॉजिकल सेन्सिटिव्ह झोनचे तुमी म्हणल्यार पूर्णपणे वाघेरीन डेव्हलपमेंट जावचें ना. आनी ह्या 5 वर्सांनू ह्या काही महिन्या भितर हांव केंद्र सरकाराक बरोवन वाघेरीचो जो हिल जो पट्टो आहा तो हिल प्रोटेक्टेड एरिया म्हणून डिक्लेअर करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो.